मुकावयल्या लोकसभेची वेंचणूक काँग्रेसीन गंभीर्यान घेतल्या। देखून गोयच्यान दोनूय उमेदवार जिखून हाडपा खातीर नेटान काम चालू केल्ल्याचें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार सांगता। प्रभारी मणिकम टागोर पक्षाची बांदणी आनी हेर कामां खातीर बसको घेतात। लोकसभा वेंचणूक एकठांय लडोवपा खातीर विरोधी पक्ष काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, गोवा फॉरवर्ड आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साची जोड बसका बेगीनूच आपयतले अशें पाटकारान सांगलें। गोमंतक टीव्हीतले सडेतोड नायक कार्यावळीत पाटकार उलयतालो। की आमकां येता त्या लोकसभेन ही दोनूय सिटां आमकां जिखपाक जाय। सो त्या संदर्भान संघटना बांदप ताचे स्ट्रेंथनिंग करप हो प्रोसेस चालू आसा। लास्ट वीक 5, 6, 7 3 दीस आमच्यो मिटिंग्यो जाल्यो। पॉलिटिकल अफेर्स कमिटीची मिटींग जाली, एक्झिक्युटीव मिटींग जाली आनी मागीर आमी नेक्स्ट डे डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंटाची मिटींग घेतली। ताज्या उपरांत एक्झिक्युटीव मिटिंगेन कितें जाता, 50 लोक आशिल्ल्या कारणान यू डोंट गेट अ चान्स टू इंटरॅक्ट विथ ईच एंड एवरी इंडिविज्युअल। सो तांणी सांगलें की 2 आठवड्यांनी आपूण परत येवन आय वील हॅव 1-to-1 इंटरॅक्शन विथ आवर एक्झिक्युटीव टीम। कित्याक आमच्या एक्झिक्युटीव टीमाक आमी प्रत्येक मतदारसंघाचो इंचार्ज दिल्लो आसा, तांकां वेगळे वेगळे कार्यक्रम दिल्ले आसा। सो आजो सगळ्यांचो रिव्ह्यू घेवपाक 1-on-1 डिस्कशन इज गोईंग ऑन। फाल्यां सकाळी तुम्ही लोकसभा सिरियसली वी आर व्हेरी सिरियस। आनी जी बेंगलोर मिटींग जाली कॅन्डिडेट ठरना राजू बाबा बीजेपीन कितले सिरियस ना, बीजेपीचो नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेट अंदाज लोकांक खबर आसा कोण आसतलो। सावथ गोवा तांणी सेंट्रल लेवलाचेर एक सर्वे सुरू केला। 2 नांवां, दोगूय जाण सामके तगडे उमेदवार म्हणटा तशे। अशे वेळार तुमचें नांवूच आयकूं येना। सार्दीन आतां परत हळू परत एक्टीव जाल्लो दिसता। कितें बाबा ना, सी कॅन्डिडेट इज अ सेपरेट डिस्कशन। ताजेर जाय जाल्यार आमी एक सेपरेट इंटरव्यू करुया ऑन कॅन्डिडेट। पूण काँग्रेस पक्ष हो इज व्हेरी सिरियस दीस टायम। वेन वी हॅव स्पोकन टू द हायेस्ट लीडर ऑफ दीस पार्टी, वेन वी हॅव स्पोकन टू खरगेजी, वेन वी हॅव स्पोकन टू आवर लीडर राहुलजी, डायरेक्शन इज व्हेरी क्लियर। वी आर फोकस की बाबा हे लोकसभा इलेक्शनान वी वॉन्ट टू गेट बोथ द सीट्स एंड वी आर टार्गेटिंग 2027। दिस इज आवर मेन फोकस।